आता खबर विस्तारान मोगो पक्षाक ज्या ज्या वेळार गरज पडला त्या त्या वेळार कोणे ना कोणे ह्या पक्षाची सुत्रां मुखार व्हरपाचो वावर केला। आमचे वय जातकर फुडें आनी कोण ह्या पक्षाचे काम मुखार व्हरतले। मोगो पक्ष अजूनय भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या आदर्शाचेरच चलपी पक्ष आसा। ढवळीकार बंधू हातून वर्चस्व गाजयता हो काय लोकांचो चुकीचो समज आसा। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Lava Foundation has sent an SMS saying that this MGP party, which was created by Bhausaheb Bandodkar, has now become private property of the Dawlikar brothers, and it's time he sent SMS to all of us. मोगो पक्ष हो सगळ्यात जुनो पक्ष। कोणीतरी तो मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला प्रत्येक फावटी। पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान केलो, त्यानंतर ताईन केलो, मागीर रमाकांत खलप आयलो, मागीर काशिनाथ जल्मी ताणी केलो, त्यानंतर मदीं बाबूसो गांवकारान केलो आनी 1989 ताका गळटी लागली। रवी नायक काँग्रेसीन गेलो। लिडर जे आसा ते मोगो पक्षानूच तयार केले आनी आतां कालांतरान 1999 नंतर रावून गेले नंतर ह्या पक्षाची धुरा ढवळीकरा कडेन कोण ना कोण आपूण तो पक्ष घेवन वचपाचो प्रयत्न करता। फुडें आमची एज जाल्या नंतर कोण ना दुसरो घेवन वतलो, थंय ढवळीकराच आसपाचो असो ना। पक्षाक खूब जाण नेते लागले आनी ह्या पक्षांतल्यान कितलेशेच मंत्री मिनिस्टर जाले, कितलेशेच जाले, एक आनी दोन न्हय। ताजें म्हणणें आसा लिडरशीप ओनली ढवळीकराच्या हातीर आसा, दुसरी मनशाची कितें वचना। दॅट डिपेंड्स ऑन ऑल पीपल ऑफ दॅट हे म्हणजे जे आमचे पळय प्रत्येक कमिटी आसता, मतदारसंघाची कमिटी आसता, ते डिसायड। बहुजन समाजाच्या हातांत लिडरशीप ना म्हणटा। बहुजन समाज डिफायन करता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकरान जो बहुजन समाज डिफायन केला ते काही राजकारणी लोक जे आसा ताजो वेगळो व्यापार करता। कष्टकरी समाज जो आसा तो बहुजन समाज आनी तातूंत आमी सगळे येता, इन्क्लुडींग जे कोण पळय कुळागरां सांबाळटाले, काम करताले, स्वता माडार चडटाले, कोण माडयेर चडटाले, तातूंतले लोक खूब आसात। ते सारस्वतांत आसा, आमच्या भट ब्राह्मणांत आसा, त्या शिवाय तुमच्या हातूंत आसा आनी कॅथलीक ब्राह्मणांतूय आसा, कॅथलीक ब्राह्मण आसा पळय तातूंतय आसा, तातूंत दुबास ना अशें। आनी ते मनीस कश्टकरी समाज, ताका बहुजन समाज म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान म्हणिल्लें। ताचो अर्थ आज लोकांनी, राजकारणी लोकांनी वेगळो केला।